सुख कंटा दुख हटा वाटा विघ्नाची वाटा विघ्नाची पुरवी पुरवी ते पुरवी पुरवी ते कृपाजयाची सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची घंटी गजे मा मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन मागे एका घटमूट समाजाक एक जितेजिवे नाट्य आसता. ताच्यो घडणुको, चित्रां आनी सभाव हांचो प्रभाव कलेचेर पडटा. गोंयांत चड करून गांवगिऱ्या वाठारांनी हें नाट्य म्हणजे गीत, नाच आनी संभाशण हांची सोबीत भरसण. मोवळी घालप हें काल्याचें एक खाशेलपण. पूण सगळींच पात्रां तीं घालिनात. लोक एकठांय येवन पांयां पडटात तेन्ना कालो सुरू जाता. एक दिवो पेटयतात. जाणटे पयलीं देवतेची भेट घेतात. उपरांत हेर लोक. दोग जाण मशाली घेवन दोशी उबे रावतात. ताचे उपरांत धुमाळी आसता. जी धुमाळी म्हणटा ती एक वाद्य प्रकार आज नाच जायत चल्ला गोंयांत. तुमकां दुर्मीळ असो खंय तरी पळोवपाक मेळटलो पूण ताच्या जाणकारी एकदम कमी आसा. हातले कांय लोकनाच पारंपरीक आसात. ते देवतेक हेरावंक वा नवस पूर्ण जालो म्हणून आनी देखून हे सगळे देवळाच्या प्रकारांतूनच घडटा. कालो तातलो एक. श्री विष्णूच्या 10 अवतारांचेर कालो हे रूप आधारिल्लें आसा. तातलें एक पात्र श्री गणपतीचेंय आसता. मंगलदायक सुखकरदायक विनायका आतले देखावे मनसाचे दिसपट्टे जिणेचेर आदारून आसात. काल्यांत संभाशण बरेचशें आसता. पात्रांची आदलाबदल जावन ते प्रेक्षकांकडे उलयतात. पूण एक सांगूं शकता कितें, ह्या काल्यांत अनेक पात्रां आसात, कथानक वेगवेगळे आसात. म्हणून तो आमी कालयता कशें ताजे वयल्यान कोणी कालो म्हणले जायत आनी तो सगळ्याचो कालो कालो जावन गेलो. किंवा तो काळाचो महिमा सांगता पयलीं साकून आज म्हणल्यार, म्हणून ताका कालो म्हणटा जायत घडयेक. हातलें एक पात्र म्हळ्यार संकासूर वो राकेस काळो भेस घालता. विष्णू ह्या राक्षसाक खुणाची शिटकावणी दिता. हे लोककले भाशेनूच शेजारच्या कर्नाटकांत एक लोककलेचोय प्रकार आसा. गोंय सोडून दक्षिणे कडेन कर्नाटकांत आसात ते ताका खेळ बी म्हणटात. आनी तांचें यक्षगान म्हणटा तें प्रसिद्ध आसा. तें जवळ जवळ आमच्या काल्याक आनी ताका मळीं जोडतें अशें आसा. पाय बाये पावयले कितको बरोवपाचें इंग्लिशीन? इंग्लिशीन जाय तुका. एक पाय बाये पावयले. फादर फादर डिलिवर्ड बेबी. लोककला ही भिंगा भशेन. तातल्यान आमकां समाजाची जायतीं तासां दिसतात. दिसपट्टे कार्यक्रम धार्मीक गजालींचेर आधारीत आनी आदरिल्लो दिसता. कालो तेका आदवाद ना.